सोनारवाडा सांतिवळ राया एका भाड्याच्या कुडीत रावपी कामगाराचो खून जालो. खकेश्वर साबर अशें खून जाल्ल्या दादल्याचें नांव आसा. तो मूळ ओडिशाचो. भाड्याचे कुडीत 3 जाण रावताले. खुनाच्या घडणुके उपरांत 2 जाण फरार आसात जाल्यार एकल्याक चवकशे खातीर पुलिशेन ताब्यांत घेतला. बांबोळेगाव वैजकी हॉस्पिटलाच्या भायर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गाड्यांत एका दादल्याची कूड सापडली. ह्या दादल्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयना. ताच्या तकलेत फाटले वटेन घावे आसात. ताका लागून हो खुनाचो प्रकार आसपाक शकता असो दुबाव आसा. पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूकथळार वचून पुरावे एकठांय केल्या. पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केला. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडूनय दिल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. नंदरान मोल्या दुचाकीन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ले ट्रकाक धक्को दिल्ल्यान 25 वर्साचो चालक राजेश देसाय एका जाग्यारूच मरण आयलें. फाटल्यान बशिल्लो निखिल मांडेवाल वय 24 हाका धारबांदोड्या भलायकी केंद्रात मरण आयलें. दोगूय मूळ कर्नाटकाचे. इतिहासीक वारसो स्थळ आशिल्ल्या पोरणे गोंय चर्चिलासर कसलेच तरेचे बांदकाम येवपाक दिवचो ना. पोरणे गोंय चर्ची भोंवतणी 100 न्ही जाल्यार 200 मिटरांचो बफर झोन आसा आनी ह्या बफर झोना भितर कसलेच तरेचे बांदकाम करपाक मनाय आशिल्ल्याचे विश्वजिताचे म्हणणे. पूण कांय जाण बेठेच चाळून घालतात. पूण लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्ही अशेंय विश्वजितान कळीत केला. राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभारांच्या प्रकरणांनी वाढ जायत चल्ल्या. सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सर्रासपणान बॅटीक नावप चालू आसा. साळगांव पुलिसांनी साळगांवच्या एका विलात धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटींग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या मोहित छाबलानी, नितीन कुमार वालेचा आणि बिहारच्या आलम जफर या तिगांय दुबावितांक अटक केल्ली आसा. तांचे कडल्यान एक मोबायल फोना सयत एक लॅपटॉप मेळून 1,20,000 रुपयांचे सामान जप्त केला.
जयसन कुलासोन केल्ल्या हॅट्रिक गोलांच्या बळग्यार न्यू एफसी सरावलीक लेवाक 4-8 गोलान हारयत आर्लेम रोलिंग ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो. ही मॅच राय फुटबॉल खेळा मैदानार जाली. न्यू एफसीच्या जयसन कुलासोन मॅचीच्या 50वे, 56वे आणि 58व्या मिनिटाक गोल केले. तसेच जेसन डायसन 17व्या मिनिटाक गोल करीत न्यू एफसीची गोल आघाडी 4 पावयली. दुसरे वटेन यूएससी सरावलीक लेवावती नायाब खानान 7व्या मिनिटाक एकोडो गोल केलो. सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून दिवसाच्या वीज कार्यालया खातीर नवी इमारत बांदतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. कोसळपाचे वाटेर आशिल्ली वीज खात्याची निवासी इमारत मोडटले अशें वीज मंत्र्यान स्पश्ट केलां. राजधानी पणजेत मोठ्या प्रमाणात पर्यटक तसेच कामानिमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक येतात. ताका लागून सगळ्या तरेच्यो साधन सुविधा आसप गरजेचे. हातूंतली म्हत्वाची सुविधा म्हळ्यार स्ट्रीट लायट्स. लोकांक सुरक्षीतरित्या भोंवपाक येरादारी वेवस्थीतपणान चलपाक स्ट्रीट लायटी गरजेच्यो आसतात. पणजे शारांत दर एका सुवातेर लायटीचे पोल आसात, मात्र रातच्या वेळार ह्यो लायटी पेटच्यो सांडून दिसाच्यो लायटी पेटिल्ल्यो दिसून येतात. सरकारान ह्यो स्ट्रीट लायटी फक्त सोबीतकाये खातीर घाल्या आनी कोट्यांनी रुपयांची वाट लायल्या असो आरोप लोकांनी केला. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. सरकारान हातून लक्ष घालची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. रेल्वेन प्रवास करतना सिगार उडोवप तशेंच तंबाखू आनी गुटखा खावन मेळत थंय थुकप कायद्यान बंदी आसा अशें आसले तरी लेगीत नेम मोडून सिगार ओडपी तंबाखू तशेंच गुटखा खावन थुकपी प्रवाशी सापडटातूच. कायदो कितेंय आसूं ह्या प्रवाशांक कायद्याचे पडून गेल्ले ना. सिगार ओडपी तंबाखू तशेंच गुटखा खावन थुकपी 464 प्रवाशांक रेल्वे पुलिशेन ताराव दिला. दंड म्हणून तांचे कडल्यान 46,400 रुपया वसूल केले. इतले करूनय प्रवाशी थुकपाचे कमी जायनात. फाटल्या वर्सा रेल्वे पुलिशेन 2,444 जाणांक तालाव दिवन तांचे कडल्यान 2,44,400 रुपया दंड म्हणून वसूल केले. साश्टी तालुक्यातल्या दर्यादेगांचेर हालीं तेंपार पर्यटक शेणपाच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात. नवे वर्स ते एप्रिला मजगतीं साश्टी तालुक्यातल्या दर्यादेगांचेर 8 पर्यटक शेणिल्ले. 8 मदले 6 पर्यटक सांज पिरायेचे आशिल्ले. देवादयेन शेणिल्ल्या 8 पर्यटकांक सोदपाक पुलिशेक यश आयलें. दर्यादेगांचेर शेणपी पर्यटकांचें प्रमाण वाडिल्ल्यान दर्यादेगांचेर भोंवतना ल्हान भुरग्यांची आनी आपल्या सामानाची जतनाय घेवपाचें आवाहन पुलिसांनी केलां.
विठ्ठलापूर साखळी नामनेच्या चैत्र उत्सवातले मुखेल आकर्षण आशिल्लो वीरभद्र उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयलो. हातान धारेच्यो तलवारी घेवन नाचपी वीरभद्राचो थरार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली. टाळ मृदुंगाच्या तालाचेर भूपराज असो गजर करीत वीरभद्रान खाशेलो नाच सादर केलो. या वीरभद्र सुवाळे उपरांत श्रींची रथांतल्यान मिरवणूक काढली आणि या उत्सवाची सांगता जाली. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक नावेली मतदारसंघात भाजपचेच कमळ फुलतले असो दावो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. 2022च्या वेंचणुके वेळार नावेली मतदारसंघातल्या नारी शक्ती नेटान प्रचार केल्ल्यान येता ते वेंचणुकेक भाजपची जैत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत आता शेतकार चड वाडल्यात. लोक आता मोठ्या प्रमाणात भाजी रोयतात. ताका लागून भायल्या राज्यांतल्यान म्हळ्यार बेळगांवच्यान भाजी आयात करप 25 ते 30% बंद केलां. गोंय आता भाजी रोवपाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाचे वाटेर आसा म्हणून फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाई हांणी ही माहिती दिली. फाटल्या सप्तकात पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयांत झाडां पडपाच्यो 40 घडणुको घडल्या. ह्या घडणुकांक लागून सुमार 13.7 लाख इतलें लुकसाण जालां अशी माहिती उजो पालोवपी दळा कडल्यान मेळ्ळ्या. जाल्यार 19.5 लाख इतली मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येवश आयला. सगळ्यात चड घडणुको सत्तरी म्हालांत घडल्या. बार्देस म्हालांत 5 घडणुको, पेडणे म्हालांत 1, तिसवाडी म्हालांत 7, सांगे म्हालांत 5 आणि सत्तरी म्हालांत वट्ट 22 घडणुकांची नोंद जाली. उच्च न्यायालयाच्या सुचोवण्याप्रमाण पेन द फ्रांस पंचायतीन मालीम पर्वरी वाठारांतल्या सुमार 79 अनधिकृत गाडेकारांक नोटीशी धाडून 15 एप्रिल मेरेन गाडे काडपाचे निर्देश दिल्या. निर्देशांक पाळो दिलो ना जाल्यार गाडेकारांक फुडल्या कारवाईक तोंड दिवचे पडटले अशें कळटा.
कोलवळ बंदखणीत भायल्या अन्न हाडपाक प्रतिबंध घालपी सुचोवणी बंदखण प्रशासनान कैदी तशेंच कैद्यांच्या सोयऱ्यांक इश्ट परिवाराक जारी केल्या. गोंय बंदखण नेम 2021च्या नव्या नेमावळी प्रमाण बंदखण प्रशासनान कैद्यांक मेळपाक येवप्यांनी भायले अन्न पदार्थ बंदखणीत हाडपाक मनाय केल्या. आदी लोकांक बंदखणीच्या वाठारांत अन्न पदार्थ हाडपाची परवानगी आशिल्ली. बंदखणीत कैद्यां खातीर पुराय कॅन्टीन सुरू केलां. कैदी ह्या कॅन्टीनांतल्यान सदच्या अन्ना बगर दुसरे अन्न पदार्थ खरेदी करपाक शकतात. कैद्यांक मेळपाक येवप्यांनी कैद्यांच्या पीपीसी खात्यांत गरजेची रक्कम जमा करपाची परवानगी आसा. ती रक्कम त्या कॅन्टीनांतल्यान अन्न खरेदी करपा खातीर वापरपाक शकता अशें हे नोटीशींत अधीक्षकान म्हणलां. आपल्या एका आगळ्यावेगळ्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयान देशाच्या राष्ट्रपतीं खातीर लेगीत कालमर्यादा निश्चित केल्या. राज्यपालांनी धाडिल्ल्या विधेयकाचेर राष्ट्रपतींक 3 म्हयन्यां भितर निर्णय घेवचो पडटलो अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणलां. हो आदेश 11 एप्रिलाक घोशीत केला. ह्या निर्णया मजगतीं न्यायालयान राज्यपालांनी राष्ट्रपतींक धाडिल्ल्या विधेयका वयली भूमिका लेगीत स्पश्ट केली. 8 एप्रिलाक सर्वोच्च न्यायालयान तामिळनाडू सरकार आनी राज्यपालांच्या प्रकरणात एक इतिहासीक निर्णय दिल्लो. विधानसभेन धाडिल्ल्या विधेयकाचेर राज्यपालांक एका म्हयन्या भितर निर्णय घेवचो पडटलो अशें न्यायालयान म्हणिल्लें. एक मे सावन एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर चड शुल्क भरचें पडटलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन तशी अधिसुचोवणी जारी करून इंटरचेंज फी वाडपाची घोशणा केल्या. हाचो अर्थ आर्थीक वेव्हारा खातीर एटीएमाचेर आदारून आशिल्ल्या गिरायकांक मुक्त वेव्हाराची मर्यादा हुपल्यार अतिरिक्त शुल्क भरचें पडटलें. अधिकृत अधिसुचोवणे प्रमाण 1 मे सावन गिरायकांक मुक्त मर्यादा सोंपतकीच एटीएमा वरवीं केल्ल्या दरेका आर्थीक वेव्हारा खातीर अतिरिक्त ₹2 फारीक करचे पडटले. हे शुल्क वाडीक लागून एटीएमांतल्यान पयशे काडपा खातीर दरेका वेव्हाराचेर ₹19 शुल्क भरचें पडटलें, जे पयलीं ₹17 आशिल्लें. ते भायर बॅलन्स चौकशी सारकिल्ल्या बिगर आर्थीक वेव्हारा खातीर शुल्क ₹1 वाडयला. हाचो अर्थ खात्यांतलो बॅलन्स तपासपा खातीर दरेका वेव्हाराचेर आतां ₹7 शुल्क भरचें पडटलें, जे पयलीं ₹6 आशिल्लें. आता क्रिकेट मोगीं खातीर एक बरी खबर आसा. 2028च्या ऑलिंपिक्सांत क्रिकेटीचो आस्पाव करतले अशी घोशणा केल्या. हाका लागून संवसारभरच्या दरेका क्रिकेट मोगींच्या मनात उत्सुकताय निर्माण जाल्या. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेचे 12 पुराय देश वांगडी आसात, जाल्यार 89 वांगडी देश आसात. अशें आसूनय आयओसीन 2028च्या लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक्सांत दादलो आनी बायलां गटांत दरेकी 6 संघांचो आस्पाव करपाक मान्यताय दिल्या. ही सर्त T20 स्वरुपात जातली. तशेंच दोनूय श्रेणीत 90 खेळाडूंचो कोटाय मंजूर केला. हाचोच अर्थ दरेक संघ ऑलिंपिक्सा खातीर 15 वांगडी संघाची घोशणा करपाक शकता. सर्तीत क्रिकेटीचो दर्जो उच्च दर्जाचो आसचो म्हणूनच आयसीसीन संवसारांतल्या 6 सर्वोत्तम संघांचो आस्पाव करपाचो प्रस्ताव दवरिल्लो. वट्ट 128 वर्सां उपरांत क्रिकेट हो खेळ ऑलिंपिक्सांत परत येता. ह्यान पयलीं 1900 वर्सांत पॅरिसांत जाल्ल्या ऑलिंपिक खेळांत क्रिकेटीचो आस्पाव केल्लो, तेन्ना फक्त फ्रांस आनी ग्रेट ब्रिटन. महसूल गुप्तचर संचालनालय मुंबय विमानतळावेल्यान एका प्रवाशाक ताच्या पायतणा भितर लिपोवन दवरिल्ले 6.3 कोटी रुपया मोलाचे भांगरा सयत अटक केली. पोलिसांक ह्या स्मगलिंगा बाबतींतली टीप मेळ्ळ्या उपरांत तांणी सगळ्या प्रवाशांचेर खर नदर दवरिल्ली. भांगराची तस्करी करपी हो प्रवाशी बँकॉकसून मुंबयच्या छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाचेर देवल्या उपरांत ताची खर चौकशी केली. तेन्ना ताच्या पायतणात 6.7 किलो भांगर मेळ्ळें. पुलिसांनी ह्या कारवायेत सापडिल्ले भांगर जप्त करून ह्या प्रवाशाक अटक केल्ली आसा.
मडगाव एसटीपीडीए मार्केटाची सुवात सामकीच हळशिकावणी जाल्ली आसा. वचत थंय कोयराच्यो राशी सचिल्ल्यान गिरायकांक मार्केटात येयनूय कशें दिसना. उक्ताडार उडयिल्ल्या नुस्त्याच्या कोयराक लागून तर नाक तोंड धांपून वच करचें पडटा. नगरपालिकेन बेगोबेग हाची दखल घेवन कोयराची ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी नगरसेवक कामिल परेटून केल्या. दिवचल तालुक्यातल्या सरवणगावचे सैमीक वैभव आशिल्ल्या झरीचे अस्तित्व सध्या संकश्टात आयला. हे झरीचे संवर्धन जावप ही काळाची गरज आसा. फाटल्या 5 वर्सांत वीज खात्याच्या 12 कर्मचाऱ्यांक शॉक लागून मरण आयलें. जाल्यार शॉक लागून खांब्यावेल्यान पडून आनी गाडयेच्या अपघाताक लागून 112 जाणांक किरकोळ दुखापत जाली. हातूंत 58 लायन हेल्पर, 34 सहायक लायनमॅन आनी 33 लायनमॅनांचो आस्पाव आसा. शॉक लागून मरण आयिल्ल्या दर एकल्याच्या फामिलाक 17 ते 27 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिल्या. जाल्यार किरकोळ जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर 10 ते 20 हजार रुपया दिल्ले आसात. मोडसाण सारकिल्लें दुयेंस संवसारभर नेटान वाडत आसा. तशेंच मोडसाणेक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवप्यांच्या प्रमाणांतूय वाड जाल्या. खासा करून तरणाट्यां मदीं हें प्रमाण चड वाडिल्ल्याचें एका अभ्यासात दिसून आयलां. अमेरिकेंतल्या हालींच्या संशोधनांतल्यान अमेरिकेंत फाटल्या 20 वर्सांत मोडसाणीक लागून जावपी काळजाच्या दुयेंसांतल्यान मरण येवपाचें प्रमाण तिप्पटीन वाडलां अशें दिसून आयलां. भारतांतूय हें संकश्ट दिसता. जंय जिणे पद्दतींत बदल, शारीकरण आहाराची चुकीची संवय ह्या दुयेंसांचे मुखेल घटक अभ्यासांतल्यान दिसून आयला. मध्यम पिरायेच्या दादल्यांक बायलां परस मोडसाण काळजाच्या दुयेंसाक लागून मरण येवपाचें प्रमाण खूब चड आसता. अमेरिकेंत 1999 वर्सा दर 1 लाख लोकां फाटल्यान 2.1 मरणाच्या आंकड्यावेल्यान 2020 वर्सा 7.2 म्हळ्यार 243% वाड जाल्या. भारतात किडनीच्या दुयेंसांचें प्रमाण खासा करून 15 वर्सां ताचे वयर पिरायेच्या लोकां मदीं नेटान वाडटा. 2011 ते 2017 ह्या काळात मूत्रपिंडाच्या दुयेंसांत 11.2% वाड जाली. जाल्यार 2018 ते 2023 ह्या काळात 16.38% वाड जाल्या. नेफ्रोलॉजी ह्या नामनेच्या निमाळ्या उजवाडाक आयिल्ल्या एका अभ्यासा प्रमाण गांवगिऱ्या वाठारांनी क्रॉनिक किडनी डिजीज चड गंभीर आसात. हांगाचे 15.34% लोक हाका लागून दुयेंत आसात. जाल्यार शारांनी 10.65% लोकांक मूत्रपिंड संबंधीत समस्या आसात. वायट जिणे पद्दत आनी जिणेंतल्यो जायत्यो ल्हानसान वायट संवय हाका जापसालदार आसात.
मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो